माझे नाव महेंद्र शिरोडकर, हांव सुर्ला गांवचो नागरीक. तर आज आमी हांगासर हो जो बारीकसो डंप म्हणटा हेका, एक्चुली डंप म्हणजे आमी हेका म्हणून काय टाकाऊ माती जी आसा तेजेर एक बरे तरेन एक जंगल उबें रावल्लें स्टेबल डंप आसा. कितलींशीं वर्सां पासून व्हडलीं व्हडलीं झाडां हांगासर उबी जाल्लीं आसा. ती झाडां मोठ्या प्रमाणात तेची कत्तल केल्ली आसा. तेका लागून आमी सगळे जाण जे पर्यावरण प्रेमी आसा किंवा आमचे सुर्ला गांवचे समजूतदार नागरीक जे आसा ते एकी कडेन येयल्ले आसा. हेज्या निशेध करपाक संबंधीत जी मायनिंग कंपनी आसा तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणात कत्तल केल्ली आसा. जर तुमकां जशें खबर आसा की सुर्ला हो सभोवताली सगळ्याक मायनिंग आसा आनी एक मदींच एक बारीकसो कुडको जो आसा तोच उरलेलो आसा जितून जंगल आसा. बाकीचे आमचे फक्त सुर्लान आतां फक्त बागायती उरल्या जितून एरेकानट प्लांटेशन आसा. बाकीचे जंगल म्हणटा ते नामशेष जाल्ले आसा. तर तेका लागून हो डंप जो आसा तो सुरक्षीत रावचो म्हणून आमी हांगासर येयल्ले आसा. संतोष मावळींकर, हांव सुर्ला गांवचो रेजिडेंट आनी हांव सांगपाक सोदता की हांगासर बरें फॉरेस्ट डेवलप जाल्लें आसा. मायनींग बेल्ट आसलो पळय ते फॉरेस्ट काबार जावन हांगा फॉरेस्ट डेवलप जाल्लें आसा. दोनी कोणी करूं पूण फॉरेस्ट डेवलप जाल्या कारणान जनावरां सगळीं हांगा येवन रावल्लीं आसा. आनी ही जनावरां आतां फाल्यां सर हे कटींग जालें जाल्यार ही जनावरां परत आमकां हांव फार्मर आसा. आमच्या शेतकऱ्यांक इंटरनल क्रॉप्स आमकां कांयच घेवपाक आतां तर एट प्रेजेंट आमकां डुकरां साळी बेळी ह्यो कांयच इंटरनल क्रॉप घेवपाक दिना आनी हितून आमी फार्मर परत काबार जातले. म्हाजें नांव उदय नाटेकर. हो जो हांगा डंप आसा तो डंप आमकां गांवाच्या मदीं आसल्या कारणान सभोवताली चारूय सायडींनी वाडे आनी कुळागरां आसा. पर्रीकार सीएम आसतना ते सुद्दां हांगा येवन पळोवन गेले आनी तेंच्यांनी सांगलेलें की हांगा आनी डंप करप ना. 2007 आमी हो डंप बंद केल्लो आमच्या गांवच्या लोकांनी. आनी तो बंद केल्लो हेचें कारणूच हें आसलें की हांगा जें डंप केलां आनी डंप करतना जें सभोवताली लुकसाण जालां तेची तिळमात्र भरपाई जावंक ना. आतां तो डंपाचेर तेंच्यांनी झाडां लायलीं. आमी जेन्ना मायनिंगा वांगडा झगडटाले तेन्ना गव्हर्मेंट फॉरेस्ट आमचें मायनिंग जें चल्लां तें गव्हर्मेंट फॉरेस्ट लँडीन चल्लां. थंय मोठ्या प्रमाणात फॉरेस्ट आसलें. आमी ऑब्जेक्शन घेतलें की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन की तें फॉरेस्ट आसा तुमी तें नश्ट करूं नाका म्हणून. त्या बरोबर मायनिंग कंपनीन कितें सांगलें की ती जागा आमकां दिया, आमी नवें फॉरेस्ट डेवलप करता म्हणून सांगून हें फॉरेस्ट डेवलप केल्लें आसा. आयज तें वयलें मायनिंगा वयलें डेवलप केल्लें जें आमच्या जाणट्या एन्शंट लोकांनी राखून दवरलेलें जें फॉरेस्ट आसलें कंप्लीट सत्यानाश जाल्लो आसा. थंय एकूय झाड ना आनी तेच्या बदलाक तेंच्यांनी हांगा फॉरेस्ट केलां, रिफॉरेस्टेशन केलां आनी हेंय बी आतां ते कंप्लीट काबार करूंक सोदता. रिजन खबर ना. नमस्कार, हांव श्री वसंत कालेकर, हांगा मडकेकर रोडा सुर्ला हांगा रावपी. आमच्या सुर्ला गांवाचें जर वैभव कितें म्हटल्यार निसर्ग संपन्न असो आमचो हो सुर्ला गांव आसलो. पूण राक्षस रुपी हो डंपींग जेन्ना जालो तेन्ना आमचो जो निसर्ग आसलो सुर्ला गांवचो तो सगळो नश्ट करून उडयलो. आयज आमी ज्या जाग्यार उबे आहा फाटल्या वाटेन जर पळयत जाल्यार सगळीं वनराई आसली, रान आसलें सगळें. आनी आमी ज्या जाग्यार उबे आहा थंय आमच्या काजीचो डोंगर आसलो. तो काजीचो डोंगर अख्खो ह्या डंपिंगाच्या पोंदाक आसा. आनी तेन्ना तेंच्यांनी जे कंपनीन जो डंपींग हांगा केलो तेणी एक पयसो न दिता आमकां काजीचो डोंगर आमचो खतम करून उडयलो, काबार करून उडयलो काजीचो. आनी आमकां सदां त्रास जाता म्हणून आमी रस्त्यार येयले, आंदोलनां खूब केलीं. आनी एक दीस मागीर तो तेंचो जो ओनर आसा शिवानंद साळगांवकर तो स्वता पळोवपाक येयलो आमकां कित्याक इतके खरेंच त्रास जाता ना ते. तेणें जेन्ना पळयलें, इन्स्पेक्ट केलें तेन्ना ताका खरेंच कळ्ळें की आमची जी घरां आसा ती ते सकयल 200 मिटरा भितरूच घरां आसा आमची. थंयच आमची शेतां आसा, थंयच आमची कुळागरां सगळीं आसा. ताका खरेंच पटलें की बाबा ह्या डंपिंगाचो आमकां मडकेकर वाडा किंवा सुर्लाकारांक सगळ्यांक त्रास जाता. आनी तेणी त्याच टायमाक तो डंपींग हांगा बंद करता म्हणून आमकां आश्वासन दिलें आनी तो डंपींग बंद केलो. तेज्या उपरांत कांय वर्सांनी आमी आमच्या मडकेकर वाडा किंवा सुर्लाकारांनी जी शेतां जी आमी पयलीं रोयताले, जी नश्ट जाल्ली शेतां, जी कुळागरां नश्ट जाल्ली ती खूब महत् प्रयासान आनी खूब कश्टान आमी ती सगळीं शेतां रोयली. आतां काजी तयार केल्या, आमी कुळागरां तयार केल्या. ह्या डंपिंगाक तेंकोन 100 मिटरा भितरूच आसा. आतां आमकां प्रश्न असो आसा की परत जर हो जर डंपिंग आतां तेंच्यांनी चालू केलो जाल्यार तो कितकींशींच वर्सां चलतलो. पावसान तेजें जी उदक आसा, रेबो आसा तो सगळो परत व्हाळांनी येतलो, व्हाळ पुरावतले आनी व्हाळ पुरावल्या उपरांत कुळागरांत माती पडटली, आमची भाटां नश्ट जातली, शेतां नश्ट जातली, काजी नश्ट जातली. तेका लागून हो जो डंपिंग आसा, जो निसर्ग जो आतां हांगा वेगवेगळे पशु पक्षी जनावरां सगळीं रावता, एकदम निसर्ग संपन्न असो आसा तो तसोच उरपाक जाय अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आसा. म्हाजें नांव प्रमोद नार्वेकर आनी बायोडायवर्सिटी चेअरपर्सन सुर्ला विलेज सुर्ला पंचायत. आयज आमी आसा, हांव एका डंप म्हणू शकना, हें एक फॉरेस्टूच आसा जे आमी एकेकाळी पंचायतीन ग्रामसभेक ठराव घातलेलो की हे जी एरिया आसा ही प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर करचे म्हणून. तुम्ही पंचायत आमचे वचात जाल्यार आमचे ग्रामसभेक सुद्दां हो एक पॉयंट आसतलो की हे जो एरिया आसा ही अरावंड 3.5 किलोमिटर सुमार एरिया आसा, जे एरियेन आयज ही जंगल उबें जाल्लें आसा.
आमकां फक्त नकाशाचेर दिसता की सुर्ला फॉरेस्ट हें आसा म्हणून. जे फॉरेस्ट आयज मायनींग कंपनीनी काबार केल्ले आसा थंय अरावंड 2-2.5 किलोमिटर फॉरेस्ट आसलें आमचें, तें ऑलरेडी काबार जाल्लें आसा. तेज्या उपरांत आयज आमच्या भुरग्यांक समज दाखयतलो फॉरेस्ट म्हणून जाल्यार होच एक 3.5 किलोमिटराचो पॅच आसा, तो आमी दाखोवंक शकता. आनी ह्या 3.5 किलोमिटर एरियेन इतलीं जनावरां आसा जी सगळीं जनावरां आयज हांगासर जंगल वातावरण जाल्ल्या कारणान हांगा रावता. हे एरियेन अरावंड कोले आसतले, वाघ आसतलो, मागीर आमी म्हणटा ते जॅकल जे आमी म्हणटा, म्हणजे जे आमी नमूद केल्ले आसा बायोडायवर्सिटी जे आमच्या PBRान, अशे मोर आसतले, सशे आसतले. सकयल तुमी येतना पळयल्या की सकयल आमचे तळी दोनी सायडी वॉटर उरता आनी त्या उदकांनी आयज मगरां आसा आनी तेंच्यांनी पेटे काडलेले आसा. फाटीं जेन्ना आमी सुद्दां पळयल्या तेन्ना थंयसरूच तुमकां आमी दाखोवंक शकता. अश्यो भरपूरश्यो गोश्टी हे एरियेन डेव्हलप जाल्ल्यो आसा. जवळ जवळ 35 ते 40 वर्सां ह्या एरियाक तुमी आतां झाडांत पयलें आसतलें, त्या झाडाची घेरो तुमी आमी पळयत जाल्यार 1 मिटराचो घेरो आसा. म्हणजे तें झाड केदें जाल्लें, म्हणजे हें वाडपाक थंय आमकां 20-25 वर्सां लागलेलीं आसा आनी तीं झाडां आयज हांगा वाडलेलीं आसा आनी त्या झाडांची बिंदास्त कत्तल केल्ली आसा. आमी सर्वे जे आसा आमी पळयले तेन्ना आमकां सर्वेन अशें दिसलें की हे सर्वे जे मायनींग कंपनी हें सामकें इल्लिगल तेंच्यांनी डॉक्युमेंटेशन केल्लें आसा आनी तेजेर आमी तुमकां पेपर सुद्दां जाय जाल्यार दाखयता. तितून पेपरांनी दाखयल्लें आसा फक्त 40 आनी 80 झाडांचें परमिशन घेतलेलें आसा. पण हांगासर शेकडो झाडां आसा ती तुमी पयल्ली आसा तेंच्यांनी कातरलेली आसा आनी ही बिंदास म्हणजे अशेंच आसा दिसता की आमकां की आमची पंचायत आसा तांकां तेंच्यांनी ग्रँटेड धरलेलें आसा. कित्याक जेन्ना आमी पंचायतीक विचारलें की बाबा ही झाडां कट करपाक तुमचे कडेन कितें पत्र व्यवहार केल्लो आसा काय, तर पंचायतीचे सरपंच आमचे आसा तेंच्यांनी आमकां सरळ सांगलें की आमचे कडेन कांयच डॉक्युमेंटेशन येयल्लें ना. तेन्ना तेंच्या थ्रूच आमी हांगा येयले तेन्ना कळयलें की हांगासर हे बिंदास कटींग केल्लें आसा, इल्लिगल. तेन्ना आमी फॉरेस्टाक कंप्लेंट केली आनी फॉरेस्ट येवन जेन्ना चॅक केलें तेन्ना फॉरेस्ट म्हणपाक लागले तेंच्यांनी तांकां स्टॉप केल्लें आसा आनी तुमी पळोवंक शकता तेन्ना कटींग तेंचे जे आसा बंद जाल्लें आसा तें अजून बंद आसा. आमकां हेजे बद्दल कांय तेंच्यांनी हांगा पंचायतीक म्हणून कांयच कळयल्लें ना. लोकां कडल्यान आमकां हे नजरेक येयलें की थंय मोठ्या प्रमाणेन झाडां कटींग करप चालू आहा. तशेंच आमी मागीर तेंचे हे करून आमी थंय पळोवन येयल्लीं आहा की खूब प्रमाणान थंय झाडां मारून उडयल्लीं आहा, निवळ केल्ली आसा. सगळ्याक आमी थंय पळोवन येयल्लीं आहा. तशेंच फॉरेस्टानसून आमकां हांगा पंचायतीन म्हणो कितें कळोवपाचें आसता की परमिशन घेवपाचें आसता पंचायतीचें की आमी थंय अशें अमकें हें चालू करता म्हणून. वयर आमचे खूब वर्सांचे एक फॉरेस्टाची जी झाडां आसा फॉरेस्टान कंपनीन लायिल्ली थंय आनी बरें एक फॉरेस्ट तयार केल्लें. ती पयलींची आमची जी फॉरेस्ट एरिया आसली ती मायनिंगेन नश्ट जाल्ली आनी तेंच्यांनीच मागीर हांगा एक बरें फॉरेस्ट केल्लें. पूण आतां आमकां कळोन येयलें की थंय कितें कटींग चालू आसा म्हणून. मागीर आमी फॉरेस्टा कडेन इन्क्वायरी केली. मागीर तेंच्यांनी आमकां सांगलें की ताका आमी परमिशन दिल्लें आसा. मागीर परत आमी परमिशन चॅक केलें जाल्यार तेंच्यांनी एक थोडे सर्वे नंबर घातलेले. मागीर त्या सर्वे नंबराची ऑनरशीप जेंकां तुमी परमिशन दिलां झाडां कट करपाक तेंचे कडेन आसा काय कितें अशें म्हणून आमी जेन्ना चवकशी केली तेन्ना मागीर फॉरेस्टान म्हाका दिसता ते स्टॉप केल्लें आहा झाडां कटींग करपाचें. आमचे बायोडायवर्सिटीचे एक डिमांड आसलो ग्रामसभेक की ती जी फॉरेस्ट एरिया आसा ती बरी फॉरेस्ट एरिया जाल्ली आसा आनी आमची जी गोरवां बिरवां आसा तांकां वेवस्थीत थंय भोंवपाक मेळटा ती आतां परत नश्ट जावची न्हू अशें म्हणून एक बायोडायवर्सिटीन आमकां लेटर केल्लें. त्या प्रमाणे मागीर आमी पळोवपाकूय गेलीं विथ सरपंच पंच जाल्यार तें खरेंच कटींग जाल्लें आहा. म्हणून आत्ताच्या प्रमाणे जर पळयत जाल्यार तेंच्यांनी सद्या स्टॉप केल्लें आहा फॉरेस्टान की ती कट करची न्हू म्हणून. आनी आमचें एकच रिक्वेस्ट आहा की जी बरी फॉरेस्ट आनी बरी झाडां थंय जाल्लीं आसा वातावरणूय सद्या बरें आहा तेन्ना ते कटींग करचें न्हू असो लोकांचोय डिमांड आसा. त्या प्रमाणे आमचे बी प्रयत्न चालू आसा की जें कितें आहा तें लोकांक त्रास न करता सिस्टमॅटीक पद्दतीन जावचें.